लोकसभेची वेंचणूक 23 एप्रिलाक आसा गोंया खातीर आणि त्या निमतान आमी आमच्या प्रमुख कार्यकर्ते आसत, प्रमुख लोक आसत, पंच सरपंच सगळ्यांक मेळपाचे जे आसा, कावन्सिलर्स आसतले अशा सगळ्यांक मेळपाचे आमची फाटल्या 6-7 दिसां पासून सुरवात आसा. आनीक आज आमी फोंड्या शहरा भितर आनी फोंडा मतदारसंघा भितर म्हणजे आमचो एक दिसभराचो आमी सगळ्यांक मेळपाचो कार्यक्रम आसा. खरें म्हणजे आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री श्री मनोहरभाई पर्रीकर यांचे दुःखद निधन जालें आनी तेजे उपरांत फाटले 3 दीस आमी हो कार्यक्रम जो असो बंद दवरलेलो. आयज आमी परत एकदां हेची सुरवात करतात आनी त्या निमतान फोंडा मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकां कडेन आमी मेळपाचो प्रयत्न मॅक्झिमम जे प्रमुख लिडर नेते मंडळी आसात हे आसात तेंचे कडेन पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी तांकां आमी मेळटा. बऱ्या पद्दतीन लोकांचें हें आसा की ह्या देशांत परत एकदा नरेंद्र मोदी हो पंतप्रधान म्हणून जाय ही लोकांची मागणी आसा आनी ती जी भावना आसा ती भावना निश्चितपणान आमकां उमेद दिवपी अशा पद्दतीची आसा. आनी म्हणून फाटल्या 5 वर्सां भितर सरकारान ज्या पद्दतीन कामूय केलां, सेंट्रल गव्हर्मेंटान ज्या पद्दतीन मदतूय केल्या आमकां तें लोकांक दिश्टी पडटा आनी ताका लागून लोकांचो विश्वास आसा की परत एकदा ते गोंयांतल्यान आसत आनी देशांत भारतीय जनता पार्टी परत एकदा जिखून येवचें. मायनींग विशयी सामको अत्यंत लोकांक आयज हें करता तो इफेक्ट जातलो कसो दिसता तुमकां ह्या इलेक्शन? म्हाका दिसता की मायनींग फाटल्या वर्सभरा भितर हो मायनींग प्रश्न सोडोवपा खातीरचे आमचे प्रयत्न जे आसा ते चालू आसात. हातूंत कांय कायद्याच्यो अडचणी आसात आनी बंधनां आसात आनी म्हणून ताका लागून थोडोसो वेळ ताचे भितर लागता. आयज सुप्रीम कोर्टा भितर एक जी केस पेंडींग आसा ती केस बेगीन हियरींग जर करत तेजें जाल्यार तातूंतल्या एक निश्चित पॉलिसी सरकाराक ठरोवपा खातीर आनी चालू करपाच्या नदरेंतल्यान उपयोगाक पडटली आनी म्हणून ती केस चालू जावची, हियरींग बेगीन घेवचें म्हणून केंद्र सरकारान सुद्दां एक एप्लिकेशन केल्लें जें सुप्रीम कोर्टान मान्य करून घेतिल्लें आसा आनी तें घेतलेल्या कारणान आमकां विश्वास आसा की बेगिनात बेगीन तो डिसिजन जर एकदां जायत जाल्यार त्याच्या आदाराचेर एक निश्चित भुमिका ठरोवन सरकाराक मायनींग प्रश्ना खातीर फुडें वचपा खातीर सरकाराकूय योग्य हें जातलें. आनी म्हाका दिसता की त्या नदरेंतल्यान आमी आनी जनते पर्यंत हो विशय आमी पावयल्लो आसा आनी तांचे कडेन आमी निश्चितपणान मायनींग लोकांचो हो प्रश्न सोडोवपा खातीर आमी काम चालू आसा.